म्हादयचो प्रश्न केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यानूच सुटावो जातलो ते खातीर सरकाराचे डेलिगेशन केंद्रीय गृहमंत्र्याक मेळपाची गरज आशिल्ली। डेलिगेशनान सरकारा कडेन ज्यो मागण्यो दवरिल्ल्यो त्यो पुराय जातल्योच अशें दिसता, पूण विरोधकांक फक्त आरोप करपाची संवयूच जाल्या देखून ते आरोप करीत रावतले अशें मंत्री गोविंद गावडेन म्हणलां। म्हजी इतलेच मागणी आसा, जो म्हादयचे बेजिनान जितलें उदक आसा तें पंपींग थंय करून आवट करपाक ना, कारण जितलें उदक फ्लो जातलें तितलेंच तें थंय एक्युमुलेट परत जावन नॅचरल जो फ्लो जो आसा तेका तें तशेंच मेंटेन जावप रिटेन जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। पूण म्हादय खातीर हांव तटस्थ उबो आसता। फाल्यां सकाळी ऑपोजिशनूच म्हणटले की तुमी कांयच प्रयत्नूच करूं ना म्हणून। इट इज नॉट मीन दॅट आफ्टर ऑल हो जो विशय जो आसा तो केंद्र सरकारा कडेन आसा आनी म्हणूनच आमची जबाबदारी फाल्यां सकाळी खंयचोय काम करता किंवा खंयचें आमकां सांगपाक जाय ते आमची जेन्ना व्यथा आमचे जेन्ना सब्जेक्ट विशय जो आसा तो जो पर्यंत अप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन आमी मांडना तो पर्यंत कांय जावपाक शकना। ऑपोजिशन दोनूय उलयता। ऑपोजिशन फाल्यां सगळें म्हणटले तुमी कितें प्रयत्न केलो, तुमी सादें एक अपॉइंटमेंट सुद्दां घेवन जो कन्सर्न जी मिनिस्ट्री आसा, जी होम मिनिस्ट्री जी आसा, जे दोन राज्याचो इंटरनल जर कॉन्फ्लिक्ट जर आसलो जाल्यार तो सुटोवपा खातीर होम मिनिस्ट्री काम करता। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हें डेलिगेशन आनी आमची म्हादय किंवा जें उदक फ्लो त्या प्रत्येक राज्या खातीर ती इक्वली डिस्ट्रिब्युशन पयलो सुद्दां तो स्ट्रेटजी आसा तशें तें मेंटेन जावपाक जाय। ह्यो काही गोष्टी कन्विन्स करपा खातीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ अवर कॅबिनेट कलीग आनी बाकी सगळे जे डेलिगेशन गेल्लें आसा तांच्यान तें मांडिल्लें आसा। ऑपोजिशन उलयतलेच न्ही, ऑपोजिशनाक आनी कामूच ना न्ही, हो विशय आसा।